सुभाष शिरोडकर आसा थंय ताचे कार्यकर्ते. शिरोडा मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास जर तांकां साधूंक मेळटलो जाल्यार वेल एंड गूड, वी हॅज टू सपोर्ट हिम. आमी कार्यकर्ते म्हणून कशें आसा, आमी सदींच कशें आसता, पार्टी म्हणून आसता पळय न्ही, ती पार्टीज म्हणून सगळे लोक आसता अशें ना. ते थोडे लोक आसतात पार्टीचेच हें घेवन म्हणजे ते हें घेवन रावले तत्व घेवन रावल्ले असतात. पूण आमी अशें आसा की सुभाष शिरोडकर आमचो लिडर आमी मानला आनी त्या खातीर सुभाष शिरोडकर जी कितें स्टेप घेता ती बरीच घेतलो अशें आमकां दिसता, म्हणून आमी सुभाष शिरोडकर फाटल्यान रावतले. पार्टीचो जो लिडर दिता ताचे बरोबर रावपाचे काय ना ते बीजेपी मंडळ थारायतले. फाल्यां सकाळ कशें पार्टी वयर वचूंक जाय न्हू, म्हणून जे पार्टी डिसिजन दितले आमी पार्टी आमच्या मंडळाची मागीर मिटींग घेतली आनी आमी कितें करपाक तें मंडळ ठरयताले. हांव एकटो कांय करूंक शकना. मेन म्हणल्यार कशें आसता, पार्टी आनी मंडळ ते करून मागीर कितें करपाक तें करतले. विशय अशें ना न्हू, इतलीं वर्सां आमी आतां काम केलें रात दीस. आमी पयलीं हेजे पयलीं उलयलेले बाई कडेन सुद्दां की जे बीजेपी शिरोड्या सांबाळून दवरलेली ते कशें आशिल्ले, केळी आनी पाव खावन ते हांगा बीजेपी तेणी सांबाळून दवरले. आमी पळयलेले, आमी तेन्ना कार्यकर्ते नाशिल्ले, पूण जशे ते म्हागे घरा कडेन येताले अशें लिपलिपत हें करून येवन तेणी ते पार्टी सांबाळून दवरलेली. आनी हें आतां कशें जालां, जे वाऱ्या बरोबर तशें पार्टीक तें करचें पडटा न्हू. मेन कशें आसा, आतां सीट जाय. सरकार हें करतलो जाल्यार आपले आमदार आसूंक जाय. म्हणटकीर आमदार जातले जाल्यार आयज लोक परिस्थिती प्रमाणे पार्टी जे अमित शाह कितें डिसिजन घेता ते गेले हें आसा, तेजेर कसोटी आसा. म्हणजे त्या पार्टी बीजेपी कितें आसा पळय तेजे बरोबर आमी आसता. हरमलाक काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी दयानंद सोपटेचो पुतळो जाळलो. आयज जे सोपट्यान कितें केलां तें एकदम वायट कृत्य केलां. हेका उलोवपाक वाव दवरूंक ना. तेका आमी आमचें इतकेंच म्हणणें आहलें की कार्यकर्त्यांक घेवन बस. तुका निवडून हाडपाक रातीचे दीस केले कार्यकर्त्यांनी, हे विसरलो तूं? माणूसकी दवरूंक ना हेणी. आणि बीजेपीत वयता आणि कितें चलयला आमच्या मारण्याच्या जनतेच्या लोकांक पाना फुटल्यात. अशा मनशाक आमी दाखोवन दिवया. जेन्ना तूं इलेक्शनाक रावतलो तेन्ना तेन्ना सगळ्यांनी जाब विचारपाक जाय, अरे बाबा तूं कोण हांगा आमचे कडेन मतां मागपाक. हाल्या मनशाक घरा धाडल्या शिवाय आनी घरा बसयल्या शिवाय आमकां पर्याय ना. आयज जेणे विश्वासघात केला तोच विश्वासघात आमी रेकाय करून दाखोवंक जाय आनी तेची दिशा ताका खिचर आसा ती दाखोवन दिवंक जाय. काँग्रेसीन सरकार हालोवपाचे यत्न केल्लो, आतां तेच हाल्ले. And the Congress has tried to destabilize the government and resulted in destabilizing themselves. The elected representatives within the Congress party are tired of these games, the negative politics played by the Congress leadership at the state level. And I think this is what is manifesting itself in revolt by the Congress MLAs. आणि ते जे कितें करता तें सारकें नकारात्मक भुमिका घेवन फुडें वतात. ही नकारात्मक भुमिकेच्या विरोधान काँग्रेसीन रिएक्शन जावंक लागलां. हें रिएक्शन इज मोर समटायम्स मोर इंटेन्सीव दॅन द एक्शन, एंड दीस इज वॉट इज शोईंग इटसेल्फ. काँग्रेसीचे दिल्लीतले फुडारी म्हणटात बीजेपीची पैशांची पावर. तो हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का पैसा ये लोग फेंक रहे हैं, अमित शाह का मतलब क्या है, बैंक खोल दिया. सरकार भी उन्होंने ऐसी बनाई थी. मतलब सबको पता है कि वहाँ किस तरीके की खरीद फरोख्त हो रही है. अब खरीद फरोख्त के सामने कोई क्या कर सकता है. जो अनैतिक सरकार वहाँ चल रही है, आपके पास मेजोरिटी नहीं है, आपका मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है वहाँ तो लूट चल रही है. गुजरात चाहे गोवा हो, वहाँ तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, उसका हक था. अब उसको हक भी नहीं दिया और उसके बाद उसको तोड़ने का काम भी कर रहे हैं. तो लोग देख रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि 19 के आने वाले चुनाव में ये सब मुद्दे एक साथ ब्यूरो रिपोर्ट, प्रुडंट.